joyful hearts we sing today. Together we will pray, learning love and living truth. Jesus shows the way. Walk in His light, shine so bright. Follow Him each day. With faith and hope and hearts of love, Jesus leads the way. From His word we learn to care, to help and always share. Kind and gentle in His love, God is everywhere. Walk in His light, shine so bright. Follow Him each day. With faith and hope and hearts of love, Jesus leads the way. Praise the Father, Spirit, Son. Our hearts unite as one, singing joyfully with love until the day is done.
गालिल्याच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजू आनी ताच्या शिसांकूय आपोवणे आसले. सोरो सोंपलो. तांचे लागीं सोरो ना. तुका आनीक म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. तो सांगीत तितलें तुमी करात. दोना उदकान बुरात. सांतले इतले काडून लग्ना उत्सवाच्या कारभाऱ्याक व्हरून दियात. सगळ्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतोच हलको तो वांटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. वेता सायबा, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोचो नासलो. ताका तुमी खूंय घाला. सायबा, ये आनी पळय. फातोर कुशीन काडात. सायबा, ताका 4 दीस जाले. आतां ताका गाण मारतेली. तूं विस्वास दवरशी जाल्यार देवाची महिमा देखतेली. फातोर कुशीन काडात. लाजार भायर सर. ताचें बांदपास सोडात. गालिलेच्या दोंगरार बसून आसलो आनी लोकांक शिकोण दितालो. आनी कांय जाणां ताचे सोरशीं लोकांक बोरींग करूंक घेवन येतात.
तुमच्या भावार्थान तुमकां बरी केली. जेजून एकेकल्याचेर हात दवरून सगल्यांक बरी केली. मोनी उलोवंक लागलीं, कुड्यांक दोळे आयले, तोंटी सारकीं चलूंक लागलीं. सगलो लोप अजाप जालो आनी देवाक पोरकोंडूंक लागलो. जेजू जेरसाचे धुवेक जिवी करता. जेजू दोर्याचे तोडेर वेतूच दोर्याचे दोडेर आसलो तेन्ना देवस्थानाच्या वडिलांतलो एकलो जेरस नांवाचो ताचे सोरशीं येवन पांये पडटा. सायबा मोजी दू मनाचे तोळेर पावल्या. ती बरी जावून वांचे खातीर हे आनी तिचेर तुजो हात दवर. तुजी दू भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? तूं भियेनाका, भावात मात दवर. तुमी कित्याक काकांतात आनी रडटात? चोडू मोरूंक ना पूण तें न्हिदलां. चोडवा उठ. चोडवाक कितें खावपाक दियात. जेजूचे पोदवेन चेडून मेलेलें तें परत जिवंत जालें. ही जेजूची मिलाग पळोवन लोक अजाप जालो आनी चेडवाची आवय बापाय कुशाल जाली. जेरुसाल्याक शेळयाचे तोळेक तेंकून एक बांदावळ आसा. हेब्रू भाशेन तिका बेतसायडा म्हणटात. थंय कुड्डीं, तोंटीं, आरेन दवरलोलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलोलीं आसतालीं. ती सोगलीं उदक घालतले म्हूण रावतालीं, कित्याक सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तोळयेंत देंवतालो आनी उदक घालयतालो. उदक घालतूच जो कोण हेरां आदीं उदकांत भितर सरतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. तो एक मनीस आसलो, ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. तूं बरो जावंक सोदताय? सायबा, उदक घालता तेन्ना म्हाका तोळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुड्यान देंवता. उठ, तुजे उतरान आतरून उकोळ आनी चल. हो दीस सोनवार आसूनय जेजून त्या मनशाक बरो केलो. त्या मनशान जेजूचेर भावार्थ येवलो आनी तो त्याच वेळार बरो जावन आपले आंतरून उखलून चलून गेलो. So I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I
केदी सांडू नाका गोष्ट मोजे सोगली कुशालकाय तुझीच घेता जेजू मोजा जिवी तुका दिता वेंगेत घे तू म्हाका केदी सांडू नाका गोष्ट मोजे सोगली कुशालकाय तुझीच घेता तेरे लिए यीशु ये जीवन मेरा never ever let me Lord shy away from you God I thee kulpa di makan or go to somo तेरे लिए यीशु ये जीवन मेरा never ever let me Lord shy away from you God I thee kulpa di makan or go to somo Hear me, O Lord, bless and strengthen my life. Be my courage and hope in the darkest of night. All of me and all that I can, I offer to you. Hear me, O Lord, bless and strengthen my life. Be my courage and hope in the darkest of night. All of me and all that I can, I offer to you. तेरे लिए यीशु ये जीवन मेरा never ever let me Lord shy away from you Lord I thee kulpa di makan or go to somo तेरे लिए यीशु ये जीवन मेरा never ever let me Lord shy away from you Lord I thee kulpa di makan or go to somo तेरे लिए जीवन मेरा never ever shy away from you तेरे लिए जीवन मेरा never ever shy away from you तेरे लिए यीशु ये जीवन मेरा never ever let me Lord shy away from you God I thee kulpa di makan or go to somo तेरे लिए यीशु ये जीवन मेरा never ever let me Lord shy away from you God I thee kulpa di makan or go to somo लालिया तू किथा बारा रे तू केन्ना स्कूला गेला समायरा युनिफॉर्म हुया गो अरे आज युनिफॉर्म धुयलो ना आज मुगे बर्थडे ना रे आं बर्थडे हॅपी बर्थडे आं थँक्यू तू म्हाका लोल म्हणटा मरे तू कितू हुशार आतां चोयता हांव आं इतू हुशार आसा क्वेश्चन विचारता आन्सर बरो आसा सांग बरें इचार तुमको विचारता थोडो दादले लेफ्ट हाती घोड्यार कितें जाताय रे अरे आम दादले रे आम भुरगीं मरे ओसान दादल्याको विचार नेणे आसतले दुसरी चात्ता आतां तुमको विचारता थोड बायल्यो रायट हाती घोड्यार कितें जाताय अरे आम बायलो रे आम धाकटी भुरगीं मरे ओसानी बायलांको विचार म्हाका लोल म्हणटाली ही ओडलो ना आगो थोड बायल्यो आनी दादले हाती घोड्यार घाताय टायम चोत्या न्हू
म्हाका लोल म्हणटाली. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच पोंटी लायना. घरांत आसत्या सगल्यांक तिचो उजवाड पडूंक ती एका पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरन्यो पळयून स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरजोळून दी. ह्या देखाव्यांत आमकां एक गोराबो दिसून येता. हो गोराबो एक मागण्याचो गोराबो. ह्या गोरांतलो दर एक बांगडी जेजूचो उजवाड आपल्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान सगल्यांक शिंपडायता. मॅरियल, तुजें लिसांव करून जालें? हूय जालें. जालें जाल्यार यो आमी बरोबर रोजार करुया. ओके येता. तुका खबर आसा, रोजार करूंक म्हाका खूब बरें दिसता. तशेंच बऱ्यो कोरन्यो करून हांव जेजूचो उजवाड सगळ्या फाकयतलें. मॅरियल, ही तुजी उतरां आयकून म्हाका खूब बरें दिसलें. चल आमी बरोबर रोजार करुया. चल वेता हांव, ट्युशनाक वचपाक वेळ जालो. बरें करून वच मॅरियल. मेरियल, खंय गेलें काय? कितलो वेळ जालो, ट्युशनाक लेट जातोलें. हाय क्रिस्टल शालेन. हाय मेरियल. मेरियल, तू कितलो वेळ कित्याक जालो गो? होमवर्क करतालें आसतलें. होय, तशेंच रोजार करता म्हणसर वेळ जालो. रोजार? तू आनी कितले रोजार करताय गो? आमच्या भाशेन जाव एन्जॉय लायफ. इतले कित्याक रोजार करूंक जाय? मे बी यू आर रायट. हांवूच चड रोजार करता आनी इतले चिंत्ता. चल या. सगलीं परतून आपले वाटेक लागतात आनी ह्या वेळार आपल्या बरोबरच्या इश्टांचें आयकून मॅरियलाच्या काळजांतलो मागणें करपाचो मोग उणो जाता. कितले दीस जाले हांवें कांयच खावंक ना आनी कांयच पिवंक ना. म्हज्या पोटाक भूक लागल्या. हाय सायबा, येते आनी आहा. हांव मुगे चिप्स दोगाताना मुको मागतलें. तुज्या लागीं म्हाका पिवंक आनी खावंक दिवंक कितें आसा? म्हज्या लागीं तुका खावंक दिवंक आनी पिवंक दिवंक कांयच ना. मातशें कुशीन सर. म्हाका कितें पिवंक आनी खावंक दियात न्हय. आमचे कडलें कांयच ना. आमी ट्युशन वचोंक वेळ जाता. तूं कुशीन राव. अरे रावत, म्हजे लागीं बिस्कीट आसा. हांव ते बुकेल्याक ती दिता. नाका नाका, ताका दिवं नाका. आमकां ट्युशन चलतना भूक लागल्यार खावंक मेळटलें. चल या. त्या भुकेल्ल्या तरणाट्याची पर्वा करिनासतना ती परतून आपले वाटेक लागतात. पूण मॅरियल थांबता आनी आपूण जें कितें करता तें सारकें न्हय म्हूण ताका गोमून येता आनी आपूण जेजूचो उजवाड फांकाचे सुवातेर एके पायले पोंदाक धांपून दवरलोले पोंटे वरवीं धांपून दवरता म्हूण ताका कळोन येता. मेरियल, कितें जालें? तूं कित्याक थांबलें?
क्रिस्टन शाळेन आमी जे कितें करतात ते सारकें न्हय. आमी ते बुकेल्ल्याक कितें तरी खावंक दिवंक जाय आनी जेजूचो उजवाड फाकोवंक जाय. मेरियल सारकें तुजें, आमी ताका कितें खावंक दिया. आमी आमच्या जिवितांत जायत्यो बऱ्यो कोरण्यो कोरचे सुवातेर जायत्या कारणांक लागून कोरी नासतना रावल्यांत. मॅरियलाच्या जिवितांत तशेंच घडलें. आपली बरोबरची इश्टिनो आपल्यो मोस्कोरो करतली म्हूण दुसऱ्यांक बरें करपाचें आनी मागणें करपाचें सोडून दिता. आमच्या जिवितांत असल्यो परिस्थिती येतात तेन्ना आमी जेजून आमकां दिल्लो उजवाड दापून दवरचे बदलेक त्या परिस्थितींक फुडो करून जेजूचो उजवाड सगल्यांक शिंपडावंक जाय. Laka mash pasu dek pasu na akka kochur kite ete dustbin disti pona dem kata kochur adaila samkai shi saiba tani pote side in avoi कितना अच्छा है. काम भी रकडीच मिळता है. सारखी उलयली. हांव कालितां गांवासान आयली. आतां खंय रावतली? माझी घर आयो. व्हडली स्पास आसा. व्हडलें घर बांदला. हां बरें बरें येता. यो यो ये कुयताई इंगे कुयताई हाक तू हे कित केला एते कोचर कोण ओडयला एते डस्टबिन पण तुका काढे सोडीत काढे वेग काढे आज के साले तुमगे गाव नी ओल्डोल दिगा नी हे गोय पिड्या करेलाई आणि एते तांबडे ओडल जे त्या पासून मन काढपा लायतो तुमका चढ कोना काय हम बात नहीं करती हम बात का तांदूळ करते हैं तांदूळ का शीत करते हैं फिर शीत बोशेचर घेता है नुस्ते का कोड़ी लेता है और फिर रुचि चेता है ए बस कर अरे हम बस नहीं है बस हमारा कदम्बा है वो सब जगह जाता है चांदर जाता है गिरदोली जाता है मडगांव जाता है सब जगह जाता है पर वाड़ों में नहीं आता मेन रोड पे जाता है फिर हमको चल के जाना पड़ता है ए मेरा दिमाग मत खराब कर तुम्हारी अक्कल नहीं है. अबे भाई तू मुझे अकले ओले ना कहीं मेरी अक्कल मुझे 5 साल पहले छोड़ के गई अब मैं मेरी नई अक्कल ढूंढती हूँ जब मेरे को मेरी नई अक्कल मिल जाएगी तब मैं सीधा शादी करूँगा ये माँ का दूध पिया है तो गोटियान में आके मिल. एक गोटा क्या होता है? गोटियान में आके क्या करूं? जाके गाय का दूध पियो. Your light broke through my night, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desert live. You have turned
This is how we overcome. 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 You have turned my morning into dancing. You have turned my soul into joy. You have turned my morning into dancing. You have turned my soul into joy. प्रितूम आनी तिचेर जी येता ती सोगली संवसार आनी संवसारांतलो सोगलो लोक. ही देवान रचलोली प्रितूम. जेवण, जमीन, जिवीत ह्यो सोगल्यो तुमच्यो गरजो पुराय करता. म्हाका सांबाळूंक तुमी करतात कितें? प्लास्टीक वो हेर कचरो उडोवन म्हाका इबाडी नाकात. म्हाका सांबाळात. पूण हांव दिवन तें उदक पियेतीत ताका कदींच तान लागची ना. हांव उदक, जोर जिविताची. हेच जिविताचे जोरीतले सगळे तरेचे जिवीत उपजता. आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. म्हाका सांबाळूंक, म्हाका नितळ दवरूंक. कित्याक आमचो देव म्हणल्यार बसून करता तसलो जळटो उजो. जावन आसा उजो. हांव उजवाडाचो दिवटो. देवान दिल्ल्या देण्याचो जाणवायेन वापर करुया आनी सगल्या रचनेक सांबाळुया. सर्वेस्परा देवान जमनीवेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुदांनी जिविताचो स्वास घालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. हांव
हांव वारो जिविताचो स्वास म्हजे बोगोर खंयची जिवी नुचना हे प्रितुमेर जिवी उरोंक शकना म्हाका नितळ दवरचे खातीर आनीक झाडां लायात म्हाका सांबाळात देवाची मोहिमा वर्णिता मळप ताच्या हाताचे काम पोरगोडटा हांव अंतराळ म्हाका शीम आनी मेर ना साबार विजमितांनी पडला हांव तुमकां उगडास करता की देव कितलो पोदवेदार जाणवायेचो सागर आनी शीम मेर नासलोलो
सांगो हांव भुरग्यां गे पोदिसांव करूंक जायना लिसांव झगडीं करूंक हुशार कितमू सांगो हांव मारूंक दिसता जावं कितें जाता तितलें जावं देवा घाल म्हजें बेसांव कितें जाता तितलें जावं देवा घाल म्हजें बेसांव व्हड केलें तूं म्हाका मुन्ना हांव बोटीक हांव हिंग ट्युशन घेता म्हजे बोवले केसा भुरगे येताय रे बाबा आवय चोर नागोणे बोंडेर आनी तेसा भुरग्यां शिकयना व्हडलो मनीस केले आवय पोदेर रेंदेर तेवोय एक्सेक्ट्रा देखू आज कितें जालें काय टायम जालो कोण येल ना अशी अरे कणा गे सण बुकता रे शी अगो यो डिशना टाइम जातिंगा आले लावले हुंय दाग तू अगो यो डिशमा टाइम जातिंगा तुक मला कान बायल मातल्या तुक लागोन तालते ओय थिंग मेत कोतिंगा हां तुक लागो मला माक मामान पातू तुइता ना घालतिंगा मॅच तें बरें आं काल तुगे माम्यान न्यू बॅग दिल गो तुका एच ऑल्ड सुरगे हुंय येता बड्या रूम सोदपा कित गो आमले एत बॅग होतल्या तू तोन क्लोथ आवय कोण येता रावकू येता कितें रे आमगे रूम बी ना आं बाबा सर भितर आय तुमगे प्लेटी ते किताब होतो नाले तुमगे प्लेटी ते उठ Baby, calm down. Yo, this your body, you put my heart for love. तुम्ही नाचपा येयलाय या शिकपा येयलाय शिकपा येया अरे सोया रे तेका काय कोण ना तेन पॅन्ट घाल्या पॅन्टान टॅग घाल म्हणून ओय मरे कितें आसताय अगराय सगलीं आले तुम चला गुड म्हणूय कित गो गुड म्हणू गुड मॉर्निंग ते गुड मॉर्निंग मुत्ता गुड मॉर्निंग बरा तोंडा बोट घाल मुट्टा मामा देर घाल मुगो सगळे उबरा बाय सरा गुड मॉर्निंग मुडया पुरो गुड मॉर्निंग न्यू गर्ल इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ प्लीज आले सलान इंदाकतन मुळो कितले पयलसो ते इंट्रोडक्शन म्हणल्यार 1 + 1 = 3 तू मले तिका मॅथ कान बायल माला शो आगो रेडका तुगे नांव सांगो सगल्यांक सर सांगोता सांग मुगो की सांग तें अरे सर हांव सांगोता आगो कितें सांग तें सांग मुगो बेगीन सर तेगे नांवच्यो सांगोता ते सांगोता हांव सांगना सायबा तूं पाव केसो म्हूण नांव हाय रे हांकां काल जीके क्वेश्चन शिकोवया म्हणलो न्हू तुमकां शिकलें न्हू जाता आतां जंबोय आनी एसे म्हण रे आनी यो फादर अरे हांवें फ्रेंडाची एसे रेडी केल्या हिंग सरान फादराची एसे रेडी कर म्हूण मरे फ्रेंडा थिंग फादर घाल सर मुटा म्हण माय फादर आय हॅव मेनी फादर 1 फादर 2 फादर आनी जायत फादर ही माय फादर शी माय फादर यू माय फादर एवरीवन माय फादर शी केसो म्हण म्हाका भुरगें मेळ्ळें रे अशें बस तिका Shinkai, Kochi Zogli Jukata, Bekitle Zod, Komtore Fugare Zata, Tuition teacher, Best of some Kambodoita, Friend who Sogle Zogota, Oceanistam Kala Gombe Vandale, so big fairy, Ankamunta, you're so sweet, you're so cute, little baby, Sogle Ankata.
मागता शिकोन नंबर वन आमी जाता गाडीज दोडोटा या पोरी बूम चक 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 उमाळे काळजान आमच्या उठ्ठा पिकी पिकी काजुले बूम चक 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 उमाळे काळजान आमच्या उठ्ठा पिकी पिकी काजुले गिटारा वाजली उडना माता या पोरी बूम चक चक उमाळे काळजान आमच्या उठ्ठा पिकी पिकी काजुले बूम चक चक उमाळे काळजान आमच्या उठ्ठा पिकी पिकी काजुले saksa pottanan distekar haso Doriana sa ek maso Goroi tanan diso Gorie fa saksa pottanan distekar haso Odun kasar zalo maso podon gelo Gorantire geun to biso podon kullo Are bada sarke waten sol Shetan पिकला पोल फुडल्या मेघा शेत रोय हातार घेऊन पाणकुलोय मागीर तू पायड्यान दो फुडल्या मेघा शेत रोय हातार घेऊन पाणकुलोय मागीर तू पायड्यान दो शिकप पोरे शिकतोर व्हडली सर्वीस मेळटा लंडन वयची गरज ना गोंया कामा आसा कॉलेजीची डिग्री घे तीर्थ सोडी नाका कामा पायाशी येतेली रोगतान करून दितात अरे बाळा सारखे वाटेन चल शेतान भात पिकला पोल फुडल्या मिरगाक शेत रोय हातार घेऊन पाणकुलोय मागीर तू पायड्यान दो फुडल्या मिरगाक शेत रोय हातार घेऊन पाणकुलोय मागीर तू पायड्यान दो Goyeka, ami goyeka Kaळजान मोन्नान सोदान उदार Goyeka, ami goyeka Uban doriare goyचे शार सोबीत आमचे गोंये माणकुले मिनान दोंगर पिकाळ मोळाचे गोरया वेळो माडांनी बोल्लोले गोंय आमचे वोयगड सुकाचे गोंयकार आमी गोंयकार काळजान मोन्नान सोदान उदार गोंयकार आमी गोंयकार उबान दर्यारे गोंयचे शार गोंयकार आमी गोंयकार काळजान मोन्नान सोदान उदार
गोंयकार आमी गोंयकार उबन दर्यार गोंयचें शार पोटाक लागून सर्वीस करता कारवार शी पडल्यात गोंयकार पुरकी जाग्यार आकंद संकोच पासून नोकर आसल्यार गोंयचो सायब आमचो बिरादर गोंयकार आमी गोंयकार काळजान मोन्नान सोदांच उदार गोंयकार आमी गोंयकार उबन दर्यार गोंयचें शार माय मोगाचो येवकार गिर्दोलीम दोतोनीच्या दूरदर्शनाच्या न्यूज चॅनलांतल्यान साकून हांव काबुली आनी हांव वटानो तुमचे मुखार घेवन आयल्यान खबरो. होय, ह्यो खबरो ताज्यो आनी कालच्यो आयच्यो न्हय पूण आमच्या दोतोनीच्या वर्साच्यो. खबरो ताज्यो ना जायत पूण तातूंत स्वाद आसा. हो स्वाद तुमची मनां दादूसकायेन भरतलो. तर व्हरता तुमकां आमी जुनाच्या म्हयन्यांत गिर्दोलीच्या कपेलांत जुनाच्या 15 तारखेर जाल्ले आमचें दोतोनीचें उक्तावणेचें मीस सोमतोच भुरग्यांक दोतोनीच्या वर्गांत घाली. बायर स्विनी भुरग्यांची मुलाकात घेता. गुड मॉर्निंग टिचर. गुड मॉर्निंग. एलीन, तुका कशें दिसता आयज दोतोन सुरू जाल्या म्हूण? बरें दिसता पूण म्हाका मिसा जेम येयली. सकाळ हुडमामी लागलोली उठावपाक उठ गो बाय दोतोनी पयलेच दीस आनी मिसा हांवें तेन जेम उडयलो ती हांवें मिसा जेम काडी सुसेगात. शी सायबा, तूं मिसा जेम काडूं येता? सोड. बाय सान्या, तुका कशें तूं दोतोनीक येवंक कुशाल? होय टिचर, हांव चड कुशाल. म्हाका ह्या वर्सा पयलोच कुमन्या मेळचो आसा. हांव सदांच दोतोनीक येतलें पूण आयज म्हज्या स्थिराक फेरूच मारूंक ना. मामा लेट उठल्या आनी वेगी म्हाका फेर मारिनासतना स्थित घालून हाडल्या. कांय ना, चल. ही मुलाकात आमच्या नव्या पद कपेलवाच्या कानार पडली आनी ह्याच पासत जीं भुरगीं मिसाक न्हिदतात तांकां शर्मावा वेळार नांवां काडून प्रश्न करूंक ताणें थाराव घेतलो. जुलयाच्या 25 तारखेर भुरग्यांक वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट ही स्पर्धा घडून हाडली. भुरग्यांक बारीकसाणेन सांगून दिलोलें की भायर उडयलेल्यो वस्तू वो कचऱ्याच्यो वस्तू घेवन तुमी एक सोबीत वस्त तयार करूंक जाय म्हूण. पूण भुरग्यांनी उरफाटें कितें केलें म्हूण दिसून आयलें. कचऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू करूंक जाय आसल्यो पूण भुरग्यांनी बऱ्या वस्तूचो कचरो केलो. सांगपाचें म्हटल्यार थोड्या भुरग्यांक ही स्पर्धा वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट जावंक ना पूण वेस्ट आउट ऑफ वेल्थ जाली. ह्या समयार दोग आवयांची गजाल जालोली ती हांवें आयकली आनी रिकॉर्ड केलोली ती हांव तुमचे मुखार सादर करतां. फरीडा, ओ फरीडा, आहा गो तूं घरा? काम करता आसतना कोण साता पायल थिंगा? ओ फरीडा, ना मुस्ता. आवय कोण गो? शिलायला? आवय केक कोतालें कित गो भितोरी सगळे घे न्हू. आगो हय गो, काप केक करपा ऑर्डर आहलोली आनी काप मुगो हांवें हांडोलोली गो आनी आज ऑर्डर केशे भाशेन लोकांगे पावोवपा जाय आसलोली. आगो काप चोवपा गेल्यार कित सांगो तुका? हुंदरान हायली कित गो तुगे पेपर कापसां? आगो हुंदरान हुंयच गो, ते अविनान मुगो एक कॉपा एश कोन्न मोठे बुराक मान दोल मुगो. आं ते चेंडेलेस करपा हूंय तेका सगळें सूत बांदून ते चेंडेलेस करपा. चेंडेलेज? ते आनी कित गो चेंडेलेज म्हणटाय तें? ही सारकी देपिनेशी एका आनी कांय कळना. आगो चेंडेलेस म्हणटाय त्यो कपलां चोयल नाय तुवें वयर लांबयलो आहाय त्यो. आ तेक म्हणटाय चेंडेलेज. म्हाका ते हँगींग लायट म्हणटाय दिसल मुगो. एका आनी कांय कळना. चोय गो आयक गो शिला आय
तेंगे दोनी हुई मुगो वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट कॉम्पिटिशन हा आनी तेंगे टिचर टॅक्सान हुई तेंक सांगलोलें घरा कसो कप घेन एक कितें वस्त तयार कोनाडे म्हण हे आमगे अविनान कित केलें तें चोय गो मुगे सोगलीं बोरे काप गेले आनी एशको बुराक मान ते चेंडेलेस केले मुगो आं ते टिचरीन तेक पयलीं सांगपा न्ही बोरे काप घेयना काय उजार केलो बी काप आहाय म्हणून केसा म्हूण म्हाका फडक गाय जाणटू केकी परस हो फडक चड मुगो म्हाका तूं आनी कित उलयत गो फरिडा तेंगे कॅलेंडराचे सगळे डेटीचे सगळे कित कित कॉम्पिटिशन आहा कितें आहा तें सगळें आसत मुगो थिंगा एसो कॉम्पिटिशन आहाय जाल्यार मुगो तेणें पयलें सांगपा जाय आं चोय आतां ते मुगो टिचर तेंगे मुगो बरें को तेम सांगो जाय कळ्ळें तुका नाजाल्यार आमी कितको कोट्टोलें मुगे अविनांगे चेंडेलेस बरी जालो ती न्ही गो हांवें चोयल ना गो तूं सांगत ते भाशेन तेक प्रायज मेळोंकूच जाय चोय तेणें आनीक कित आतां मुखार हेज मुखार बी कितको तो सांगो जायना म्हाका तेजी आनी बरो वचना मुगे सोकेशी तुल्यो प्लेट्यो कापां काण कितें तेणें वस्त केलें जाल्यार तेंवूय सारकें मेळटो तेका प्रायज न्ही गो तूं सांगत ते भाशेन मेळटलोच आवय मेळ्ळ्या पुरो आनी मुगे लुकसण बोन काळ्या पुरो सारकें वयता हा मुगे केक परपत आसतली हा आगो आगो राव गो चाये गोट मेळटो काय मू येयलोलें तोय ना केकी ऑर्डर आहा मू दावलां बरें सांगपाचें म्हणल्यार अविनाक वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट हे स्पर्धेन इनाम मेळ्ळो आनी ताचे आवयन ह्या कुशलकायेच्या नादार टिचर टेल्साक प्रश्न करपाचें सोडून दिलें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाटाण्या तूं मोदें न्यूज वाचता तें सोडून गायनशें गायता मुगो आगो लोक आमचो न्यूज आयकोन न्हिदोंक लागत म्हूण हांवें तें गायलां सांगोंक की आगोस्ताच्या म्हयन्यांत आमच्या दोतोनीचें पॅट्रियोटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन जालोलें म्हूण होय त्या दिसा आमचें हॉल सारकें तिरंगा रोंगान नेटयलें आनी भुरग्यांनी कोऱ्यांनीच बरें गायलें पूण कॉम्पिटिशन सोमतोच बोबाट कसलो पोस्कोटे फोडपाचो भुरगीं पोस्कोटे फोडूंक इतली गूल आसली की टेल्सा टिचर तांकां बोबाट करून म्हणटालें आरे पोस्कोटे फोडपाचें बंद कोराय आरे बंद कोराय पोस्कोटे फोडपाचें पूण भुरगीं आयकतात भुरग्यांची उमेद ती आसूं दी ऑक्टोबराच्या 19 आमच्या भुरग्यांची पिकनीक जाली ह्या वर्साक भुरग्यांची पिकनीक नेचर्स प्रायड आलेम ह्या सुवातेर जाली सगळीं भुरगीं उमेदीन आसलीं पिकनिकेच्या दिसा भुरग्यांची मोस्ती कसली ती पळयात आगो मिगन ती टिचर केन्ना धाडटो आमकां पुलां न्हांवपाकू क्रिजेल आमी गेल्या 1 वर्स जालें म्हाका सारको बेजार येयला ती फेलन्सी टिचर मुगो चोडू जाते गेलें चड शो मारू लागोल्या ते कसो न्हिचारलें पुलां केन्ना धाडटो गे म्हणल्यार म्हाका कितें सांग ती जाणा तूं केकल्याकू गरमी जाता गा हूंय मातशें राव जायना गा हूंय व्हडली तापोता जाणा तूं जाणा क्रिजेल म्हाका मुगो मामान न्यू स्विमींग सूट हाडला आनी तेका लागो आमी पुला वचूं सारकें एक्सायटेड आहा तेच जाल्यार मुगो आमी एक काम करया वोसोन त्या पुला देगेर मुगो बोरी एकामेका बुड्डून बी झोगडी करया आनी मागीर ते फेलन्सी टिचरी आमकां चोयन दिया येतली आडापा येतो न्हू ती आमकां आडायता डापको उडकी मारया मागीर कितें गे कॉमेस न्हांवपा नायस आयडिया चल चल करया चल बट ही आयडिया कोणा सांगनाका चल चल चलया भुरग्यांची तोकली कितली फास्ट चलता तें पळयात बच्चों ने टीचर को उल्लू बनाया डिसेंबराच्या म्हयन्यांत भुरग्याची उमेद व्हड आनी हाचें कारण म्हटल्यार क्रिसमस ह्या समयार भुरग्यांक स्टार मेकींग लँटर्न मेकींग आनी क्रिसमस रीत करपाचें कॉम्पिटिशन जालें ल्हान भुरग्यांक ताच्या आवय बापायचो सांगात घेवन क्रिसमस रीत करपाचें आसलें ल्हान भुरग्यांनी खरीच बरी रितां तयार केलीं जेन्ना सदांचे भाशेन कॉम्पिटिशन सोंपलें आनी भुरग्यांक रीत गोरावर म्हूण टिचर सेल्जा सांगताली तेन्ना आमचो कोपेलां उठलो आनी मुडोंक लागलो ही रितां भुरग्यांक घरा व्हरूंक दिवं नाकात ती म्हाका जाय ही भुरग्यांची रितां घेवन आमच्या कोपेलान कोपेल तशेंच आपलें रेजिडंट नेटयलें
हे पळोवन फाब्रिकाची समिती जॉन जोझफ फ्लाविया आनी गिलू कुशाल जाली कित्याक ह्या वर्साक फादराच्या रेजिडन्साक लावपाक क्रिसमस डेकोरेशन हाडपाचे पयशे सेव जाले देखून. वर्साच्या वर्सा नाताला समयार आमची तरणाटी कपेला लागीं व्हडलें स्टार करताली. ह्या वर्साक आमच्या कपेलावान हो बार संदेशकाराच्या बुजार घातलो. हें आयकून टिचर आयडा फादराचेर तिडली आनी रागार जाली. पूण सांगपाचें म्हणल्यार ह्या वर्सा संदेशकारांनी कोऱ्यांनीच बरे तरेन व्हडलें नोकेत नेटयलें. जानेराच्या म्हयन्यांत आमच्या सुपुल्या भुरग्याचो पयलो कुमन्याव जालो. 10 जण आमची भुरगीं आसलीं. भुरग्यांची लागशिल्ली तयारी जाता तेन्ना एक दीस 2 भुरगीं अशी भासाभास करूंक लागलीं. आगो शनेसा तुगे कुमन्या पार्टी हुंय गो? मुगे मुगो मशरूम गार्डना आनी तूं जाणा मुगे मामान मुगो सारको शायनींग जा तेसो म्हाका ड्रेस हाडला. काल मुगो आमी माद्रिनाक गेले तीन म्हाका बरी गोल्ड इयरिंग दिलाय. मिगली मामा सांगताली मिगे माद्रिनान चायलोय किती गोल्डन ती रोजरी रिंग आसत चोय तेसो दित म्हूण म्हाका. तें बरें हा गो. तूं गे लोकांक दिवपाक कित गिफ्ट केलाय गो? आतां टेबल गिफ्ट आसताय ते मुगो ते ती जेजूगे काल्स मुगो आनी तो कुमन्या आसत चोय तेसोले एकदम बरो दिसताय. पूण मुगो तुका म्हूण सांगता थोडे केल्याय गो ते पूण तूं मुगे फ्रेंड न्हू एक पयलो कार्ड दवरता. मुगे मामान फादर आनी टिचरीकूय गिफ्ट केलें. दिवपाचें गो तांकां होऱ्यांनी जायतीं बोर कोताय गो ती आनी तेन आहा तेन एक चॉकलेट दिलोली काल. बट म्हाका काल मातशें राग येयलो. तुका रागूनचो ते राग म्हाका येयलो. आगो ते 10 माना मेन कोण आय म्हाका दिम काय मुगो ते न्हू. हे चोल चोल टिचर सेल जायली. ए तूं बीन ते सांगोशी आं की हांवें सांगलो मू म्हाका ते राग येल मू चोय तो टेबल पीस सेपरेट काडून तो दिवपा ना. आगो ना ना म्हणे थिंगा रावतले यो मुगो या गो. आमची सुपुल्ली भुरगीं ती पयल्या कुमन्या दिसा भोव कुशाल आसली. आमच्या संदेशकारांनी फादरा बरोबर तांच्या कुटुंबाक भेट केली. आनीकूय जायत्यो खबरो आसल्यो पूण वेळाक लागून थोड्यो सांगच्यो पडल्यो. आमचें बाय सेल्जान ह्या वर्साक दोतोनीचें उद्योग कशें बरो वावर केलो. आमच्या देव संदेशकारांचो आतां एक मोठो प्रश्न सुटावो करचो आसा. तो म्हणल्यार फुडल्या वर्साक दोतोनीचे उद्योग कोण. आयकूंक येता की थोड्यांनी कॅम्पेनींग सुरू केलां आपूण उद्योग जावंक. जाल्यार थोड्यांनी लिपूंक सुरू केलां आपणाक ह्या वर्साक उद्योग जावंक नाका म्हूण. म्हणटोच होच प्रश्न घालून आमच्यो खबरो सोंपयता. फुडल्या वर्साक दोतोनीचे उद्योग कोण. धन्यवाद. शुभ रात्री. आमचे माय भाशेन देव बरें करूं आनी देव बरी रात दिवं. तर एल्विसा वरवीं आनी तांच्या देव संदेशकारांनी भुरग्यां वरवीं ते खातीर पयले सुवातेर दोनूय देवाक हांव दिन वाचतां. आतां हांवें पळयला तो सगळो कार्यक्रम एकदम बरो लागलो. आय वॉज मेस्मरायज्ड. बरें दिसलें म्हाका पळोवन कित्याक ल्हान भुरगीं माचयेर येवन आपले गूण दाखयतात आनी बरो थीम वेंचून काडला. लेट अस प्रोक्लेम आ फेथ. आमचो भावार्थ परगटुया आनी एक्टिंगा वरवीं आमच्या भुरग्यांनी देव संदेशकारांनी भावार्थ दुसऱ्यांक परगट केला. मोगाचे भावा भयणी तुमी जायतीं भावा भयणां हांगासर आसात. हो भावार्थ जेजून सुरू केल्लो आमच्या धर्माचो तो आयज जेजूच्या सिसां वरवीं यादनिकां वरवीं देव संदेशकारां वरवीं पसरत वेता. आनी तेंच कितें आमची भुरगीं हो भावार्थ परगटूंक फुडार. त्या खातीर हे भावार्थ परगटूंक आमी आमचे कॅथेकॅथिकल एसोसिएशन आसात देव संदेशकारां आसा तांकां जाता तितलो तेंको दिवंक जाय.